13 आणि 14 ऑगस्टाक पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत अखिल गोंय पावंड्यावेली ओपन रॅपीड रेटिंग स्पर्धा जाली। ह्या स्पर्धेंत 246 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो। आर्डेक्स स्को खातीर पणजेच्यान महेंद्र गांवकर। ह्या टुर्नामेंटाक टोटल 246 प्लेयर्स पार्टिसिपेट जाले। तेतूंतल्यान 100 प्लेयर आहा ते रेटेड प्लेयर आहा। पहिले 100 रेटेड प्लेयर जावन आसा। काल आमी 3 राउंड खेळिल्ले, आयज आमी 6 राउंड खेळितले आणि बाय 6:30 ही टुर्नामेंट सोंपतली। ही एक्चुअली रेटिंग टुर्नामेंट आसा, म्हणजे रॅपीड रेटिंग म्हणटा आमी तिका, जी इंटरनॅशनल रेटिंग मेळटा त्या टायपची टुर्नामेंट आसा। पण ही गोंया पुरतीच लिमिटेड आसा। हे रेटिंग जे आहा हे गोंयांतल्यानूच फायनल जातलें काय ना, हे ऑल इंडिया आणि फिडे वर्ल्ड एका सगळ्याक एकूच एक रेटिंग म्हणटा। स्टेटस वयतलो गोंयचो। हे गोवन प्लेयर आमी तेचो हे वतलो रिपोर्ट वतलो। म्हणजे तुमी इंटर स्कूल दवरल्यात, ओपन दवरल्या, ओपन एज लिमिट नाही, ही ओपन खंयच्याय भुरग्यान खेळपाक जाता। एज लिमिट कांय ना तेका। रायट फ्रॉम 5 वर्सां 4 वर्साच्या भुरग्या पर्यंत रिटायर म्हणजे सगळे एका।